ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा अशें मत देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचें आसा. गोंयान मात ताच्या विरुद्ध चालू आसा. गोंय सरकाराच्या सरकारी खात्यांतलेच अधिकारी भ्रश्टाचार करतात असो आरोप शैलेंद्र वेलिंगकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. गोंयान लोकांक सारकी वीज मेळना, तशेंच विजेचो शॉक येवन जायते अपघात गोंयान घडल्यात. हाका वीज कार्यालयांतलो प्रधान मुखेल अभियंतीच जबाबदार आसा. हालींच वीज खात्यान विजे संबंधी सामान विकत घेतलां. मात हें करतना वीज कार्यालयांतल्या प्रधान मुखेल अभियंत्यान आपल्याच कंपनीक कंत्राट दिवपा खातीर सगळे नेम मोडल्यात. इतलेंच न्ही जाल्यार सामान सामकें कमी दर्जाचें विकतें घेतलां असो आरोप शैलेंद्र वेलिंगकारान केला. भरपूर शॉकिंग गजाली ज्यो आसा त्यो आमच्या निदर्शनाक आयल्यो. शॉकिंग गजाली म्हणटा आसतना करप्शन फ्रॉम बॉटम लेवल टू टॉप लेवल ताजे प्रूफ्स आसात आमचे कडेन. म्हणजे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराच्या ऑफिसा पासून पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल जो आसा ताज्या ऑफिसा पर्यंत ही सगळी धागेदोरे जे आसा करप्शनाचे ते पाविल्ले आसात. रायकर कुटुंब तें फोंडाचें, बापूय आनी पूत वयर दे एक्सपायर ड्यू टू दॅट इलेक्ट्रिक्युशन कितें तरी हें जालें अशी दुर्दैवी घटना जाली. सो हाजे बेजीस जे आसा द व्हेरी हे म्हणजे हाका जे कारणीभूत जे आसा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे आसा तें आसा अशें आमचें म्हणणें आसा रायझिंग गोवन्साचें. ती चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर गोंयची जी आसा रेशमा मॅथ्यू, तिज्या अंडर हे सगळे करप्ट प्रॅक्टिसीस चालू आसा. ह्या रेशमा मॅथ्यूचे एक कंपनी आसा पुजा इंडस्ट्रीज. त्या पुजा इंडस्ट्रीजान रेशमा मॅथ्यूजाचो घोव जो आसा, हजबंड ऑफ रेशमा मॅथ्यू, जोझफ मॅथ्यू इज वन ऑफ द डायरेक्टर. हालींच लेटली थोडी एक ऑनलायन टेंडर प्रोसिजर जो आसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो तो फ्लोट जाल्लो आनी गोंयचे आमचे नीज गोंयचे गोंयकार जे आसात ते ताका म्हणजे सगळे एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया कंप्लीट करून दे बीड फॉर दीस टेंडर्स, ऑनलायन टेंडर्स ती. म्हणजे दे आर सपोज टू बी ट्रान्सपरंट आनी अकाउंटेबिलिटी आसता ते ई टेंडर्सांक. सो ती मदींच फ्लोट केलें टेंडर, इंट्रेस्टेड पार्टीजांनी ताका बीड केलें. सो बीड करता आसतना विदाउट एनी वन्स नॉलेज अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टान्सीस दीस टेंडर वॉज कॅन्सल्ड. म्हणजे कोणाक काय खबर ना म्हणजे कित्याक कॅन्सल केला ताजी लॉजिकल रिजनींग सुद्दां जे डिपार्टमेंटान दिवंक जाय आशिल्लें तें दिवंक ना. हे टेंडर जे फ्लोट जाल्लें तातूंतल्यान सगळें कॅन्सल करून विदाउट एनी वन्स नॉलेज पुजा इंडस्ट्रीजांतल्यान सगळो सप्लाय ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल केलो गेलो इल्लिगली. बरें, तें मटेरियल सप्लाय करतना IS मार्कींग आसूंक जाय हाका, म्हणजे जे कितें प्रॉडक्ट तुमी हे जे करतात ताका सर्टन ब्रँडींग आसूंक जाय, क्वॉलिटी अश्युरन्स हो भाग आसता. हे सगळे तिनूय गजाली डावलून सब स्टँडर्ड मटेरियल थ्रू पुजा इंडस्ट्रीज वर रूटेड अँड वॉज सप्लायड बाय द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर who herself is supposed to be transparent in this procedure. So this is happening in connivance with the power minister also. ताजो शेअर पॉवर मिनिस्टराच्या ऑफिसानूय वता आसतलो अशें आमकां दिसता, नाजाल्यार अदरवायज इट इज नॉट. इतली ब्लेटंट हें जें आसा म्हणजे लोकांचे जीव घेवपा सारकें नॉन ब्रँडेड तुमी मटेरियल. एका बायलेक जी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर, इट इज अ व्हेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट. शी इज अकाउंटेबल सगळ्या गोंयांक आनी गोंयकारांक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जो जाता. शी इज द लेडी हू इज अकाउंटेबल आनी एट हर बॅक डोर म्हणजे थ्रू दीस कंपनी शी इज डुईंग दीस कायंड ऑफ प्रॅक्टिसीस. नॉन ब्रँडेड सगळे नियम जे आसा ते डावलून इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल अत्यंत सब स्टँडर्ड मटेरियल हे सगळ्या गोंयभर सप्लाय केलें गेलें. दुसरें जें आसा तें म्हाजे कडेन भरपूर एक डॉक्युमेंट्स आसात म्हणजे वीच कॅन सबस्टॅन्शिएट ते डॉक्युमेंट्स. एक म्हणजे पुजा इंडस्ट्रीज ही ब्लॅक लिस्टेड कंपनी आसा. ब्लॅक लिस्टेड म्हणजे दे आर लेबल्ड एज डिफॉल्टर. एका कॉपीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इटसेल्फ ड्युरींग अवर RTI जी आमी केली तातूंत तांच्यांनी नमूद केलां की अत्यंत सब स्टँडर्ड ह्या कंपनीन आमकां मटेरियल सप्लाय केलां अँड वी आर नॉट हॅपी विथ द क्वॉलिटी ऑफ द मटेरियल. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूच दिलां हें. सो शी बिकम्स अ डिफॉल्टर पुजा इंडस्ट्रीज. अशें आसतनाय
इनवॉयस कॉपी आमचे कडेन आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पुजा इंडस्ट्रीजाक दिल्ले त्यो म्हणजे आफ्टर दीस RTI रिप्लाय टू अस सब स्टँडर्ड आसा म्हणून दे आर डिफॉल्टर्स आणि दे आर नॉट मिटींग द क्वॉलिटी जी हे जावंक जाय मीट जावंक जाय ती मीट जायना आणि मागीर टू कॉन्ट्राडिक्ट इट इनवॉयस कॉपी आमचे कडेन वी हॅव अ फेअर कॉपी ऑफ इट विथ अस अशी तिका अवॉर्ड केला सो हो नॅक्सस जो आसा हो अत्यंत घातक नॅक्सस सद्यां चलिल्लो आसा दुसरें जें आसा तें फॅमिली बिझनस गोंयचें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ह्या मॅथ्यू घराण्याचें फॅमिली बिझनसाचें दुकान जालां शी इज रनिंग ऑल द अफेर्स बाय मिसयुजींग हर पोस्ट एज अ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर अँड दीस इज नोन बाय पॉवर मिनिस्टर ऑल्सो सो हे सगळो इरेग्युलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जो आसा ताका पूर्णपणे जबाबदार पॉवर मिनिस्टर निलेश काब्राल गोंयचो चीफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर रेश्मा मॅथ्यू आणि तिचे हे सगळे कारनामे वीज कार्यालयांतल्या प्रधान मुखेल अभियंत्यान केल्ल्या भ्रश्टाचारान वीज मंत्र्याचोय हात आसा असोय आरोप वेलिंगकारान केला वीज खात्यान चलिल्ल्या भ्रश्टाचाराची चवकशी जावची म्हूण मुखेलमंत्री सावंतान निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक करची अशी मागणी वेलिंगकारान केल्या एक पहिली जी मागणी जी आसा ती कॅन्सल टेंडर जी केल्या सगळी ती परत प्रोक्युअर हें करची आणि शूड बी अवॉर्डेड बॅक टू द रायटफूल बिडर्स अशी एक मागणी करता आणि कित्याक कॅन्सल जालें ताजी लॉजिकल आन्सर्स गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान दिवंक जाय दुसरें जें आसा की मुख्यमंत्री गोंयचो जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हो ब्लेटंट नाकार टिचून गोवा राज्याच्या आणि गोवा सरकाराच्या गोवा गव्हर्मेंट इज अवेअर ऑफ दीस सो आमी एक विनंती करता गोवा सरकाराक की गोंयच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो हो पर्दाफाश जो आमी आज जो केला ताजी सखोल चवकशी करपा खातीर एक कमिटी नेमची विथ अ जज हेडींग जजाक सरकारान अपॉयंट करचो जज विथ इंटेग्रिटी अशे आमचे भरपूर आसात गोव्यान अशी एक कमिटी करची कित्याक हाजो क्वॉंटम जो आसा रिटायर्ड जज बेगिनांतल्या बेगीन एक 15 दिसांनी तांच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन एक कमिटी इन्व्हेस्टिगेशन कमिटी कित्याक लोकांच्या जिवाचेर हो उठला आतां म्हणजे लायटीचो प्रश्न जो आसा इट हॅज व्हेरी सिरियस कॉन्सिक्वेन्सीस सो 15 दिसां भितर एक कमिटी इन्व्हेस्टिगेटीव कमिटी चेअर्ड बाय रिटायर्ड हायकोर्ट जज अशी करची गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आणि हो भ्रश्टाचार जो चल्ला आणि आमच्या सगळ्या गोंयकारांक जो त्रास जाता लायटी मुळे ताजो पर्दाफाश करपाक आमकां मदत करची इन्व्हेस्टिगेशन टीम एक हें करून